इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जुडा आनी जेरुजाल्या विशीं इजाकाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगळ्या पर्वता वयर सरतलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी चोडून वेतलीं. इस्पा भायर परजा ताचेशी येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्या. कित्याक सियोना थावन येतली सोमूर्त आनी जेरुजाल्या थावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीट करतलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचे उठवणे, देवाचे वूड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. म्हणया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. मजबूत एकेच बांडावळीचें अशें बांदून काडलां आमची जेरुजालेम. थंयसर कुळां चोडून येतात, सर्वेस्पराची कुळां तीं. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. सगळींच म्हजी भाव भयणी आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा ठिकाण करूं आसा, देखून तुका बरें मागता. जबाब: सर्वेस्पराच्या घरा संतोशान वचुया. शुभ वर्तमान आमी सगळीं आयकुया. सर्वेस्पराक जोय जोय. दरबाराच्या सर्वेस्परा, आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो परजोड आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. सर्वेस्पराक जोय. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू काफरनावांत भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका सोदपोतीन ताका पोरातून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर घरांत आरेन पडलोलो आसा आनी एकदम वळवळटा. जेजून ताका म्हणलें, हांव येता आनी ताका बरो करता. परती पाळून सोदपोतीन म्हणलें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या आताकाळ आसा आनी म्हजे खाल शिपाय आसात आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच, आनी तो वेता. दुसऱ्याक ये आनी तो येता. म्हज्या चाकराक उमकें कोर आनी तो करता. हें आयकून जेजू सोबोर अजाप जालो आनी आपणा फाटल्यान येतल्यांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हडलो बावार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंक ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेंती आनी अस्तंती तावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राम, इजाक आनी जाकोब हाच्या सांगाता सोर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल वोळ. एक उतर मात उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. आमचो बावार्थ जेजूचेर कितलो ओकोंड आसा काय ह्या शुभ वर्तमानांत आमी आतांच वाचलां.
एक शोधपोती जेजूक ल्हानविकायेन आनी खालतिकायेन आपल्या चाकराक पेकोवणी मागता. हो ताचो बावाट पळोवन जेजू अजाप जाता आनी इस्रायलांत असलो बावाट पळोवंक ना म्हूण सांगता. देवाच्यो वाटो शिकूंक आनी ओळखून घेवंक जाकोबाच्या मंदिरांत बावाटान वचूंक इस्रायल पोरचेक उगडास करता. कित्याक थंय सोर्वेस्पराचें उतर पोरकोट जातलें. तर आमच्या बावाटाचेर आमी नियाळ करुया. दूख प्रश्न आमच्या जिवितांत येता तेन्ना आमचो जबाब कितें आसा? आमी ल्हान तावन दोतोन शिकल्या. जेजूची ओळख आमी घेतल्या. मिसांत वांटो घेवन दिसा दिसपोटी ताका शेवता. तरी आसतना आमचें जिवीत ताच्या हातांत घालून भियेता, दुबावता. आमचे सगळे हुस्के खोंती घेवन आमी चिंतिना घुस्पोन रावता आनी उपरांत देवाचेर गुणगुणटा. देवाचें उतर म्हणटा, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात आनी तें तुमकां गावतलें. आमचे प्रश्न, दूख, पिडा सगळे जेजूच्या हातांत सोडून खुशाल रावंक शिकूंक गरज. इंग्लीश भाशेन म्हणणी आसा, when you are drowning in fear, doubt or discouragement, don't forget your lifeguard walks on water. आनी त्या शोधपोती भाशेन आमचो बावाट जेजू सोबें आमी दाखोवंक वावरुया. मागण्यांतल्यान म्हजो बावाट देवाचेर वाडोवंक आमचे शीं तूं राव जेजू.